पळोवया अपडेट खबरो। मडकय एक्सिडेंटांत एकलो आगताक गेलो। प्रियोचो गोकुळदास नायक गुरव वय 50 टिप्पर ट्रकान मोटारसायकलीक दिलो धपको। महिनेभरात गोंयांत कायदेशीर रेंव उसपूक सुरू। सरकारान थारायल्या 30 सुवाती। मुख्यमंत्री पार्सेकार उलयलो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जावडेकरा कडेन। कुडतरे नाल्यांत 5 मेल्ले दुकर। विखान मारले म्हूण दुबाव। पंचायत आनी भलायकी अधिकाऱ्यांनी हातफा फुडले। सोंसू नजो जावन लोकांनीच लायलो बिलो। तिसरो फ्रंट कितें? रोहन म्हणटा वाऱ्यावेल्यो खबरी। गोंयच्या बऱ्याक जें जातलें तें फुडें कळटलें। रोहन आनी सावळान अपक्ष रावन आसतना पक्षांत वचचे सुदिनाचो उलो। आनी पर्यटन मंत्री दिलीप परोळेकारान वेंचणूक प्रतिज्ञापत्रांत दिले चुकीची शिक्षणीक पात्रताय। 2007 बीकॉम जाल्लो परोळेकार 2012 जाल्लो 12वी पास। आयरिसाचो आरोप। दनपारां मडकय जाल्ल्या एक्सिडेंटांत एकलो आगताक गेलो। प्रियोचो गोकुळदास नायक सुमार 50 वर्सांचे पिरायेचो आगताक गेलो। टिप्परान ताचे मोटारसायकलीक धपको दिलो। ट्रकाचो ड्रायव्हर पळो। मडकय देवणेर हो एक्सिडेंट जाला। ट्रकाच्या हारश्यांक खंय काळें फिल्मिंग केल्लें। म्हयनेभरात गोंयांत कायदेशीर रेंव उसपप सुरू जातलें। सरकाराकय तातूंतल्यान येणावळ येतली। रेंव उसपूक सोयीस्कर अश्यो 30 सुवाती थारायल्यात म्हूण मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार मिडिया कडेन उलयलो। थोड्या जाग्यांचेर रेंव काडले उपरांत धडो कोसळटात म्हूण कांय लोकांनी कागाळी केल्ल्यो। रेंवेच्या विशयाचेर पार्सेकार केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकराकय मेळ्ळा। एक बॅलन्स दवरप गरज आसा। रेंव काडल्यामुळे काही धडा कोसळटात असोय आरोप आसा। इनॉर्मस रेंव काडल्यामुळे नुकसान जाता। रिटेनिंग वॉल कोसळटा। काही पुलां वगैरे सुद्दां हेंचो धोको आसता पुलाच्या लागीं वचून काडल्यार। पूण त्याच बरोबर रेंव ही कन्स्ट्रक्शनाक आवश्यकूय आसा। खास करून जेन्ना न्हंय डीप आसता थंय जर रेंव काडपाक गेलो जाल्यार बाजू कोसळटा। डीप आणि नॅरो आसत जाल्यार त्यामुळे ते पॉयंट असो आसूंक जावो। न्हंय रुंद आसा आनी सादारण शॅलो आसता अशे पॉयंट आमी आयडेंटिफाय केल्यात। सादारण गोव्यांत 30 पॉयंट आयडेंटिफाय केल्यात। आमी म्हज्या अंदाजान म्हयन्याभरात हे 30 पॉयंटाचेर ऑफिशियली काडपाक लायसन्स घेवन लायसन्साची फी दिवन आज फी दितात ते भलत्याकूच दिवची पडटा तांकां मागीर लायसन्स नासल्यामुळे हाक करता ताका फी दिवची पडटा। त्यामुळे ही बंद करून सरकारच्याय तिजोरेन 4 पयशे येवचे आनी धंदो करता तो सन्मानान करपाक मेळूंक जाय। चोर कसो धंदो करचे पडूंक जायना ह्या भुमिकेतसून आमी तेजे कडेन पळयता। आनी त्यामुळे सँड एक्स्ट्रॅक्शन जेका मायनिंग एक्स्ट्रॅक्शना प्रमाणेच अशें चित्र देशभर केले गेले। एक्चुअली गोंयची सँड जी आसा ही सँड मायनिंग न्हय ते आनी बारीक जाबळे घेवन मॅन्युअली काडटात। त्यामुळे इट शुड नॉट बी कन्सिडर्ड एज सँड मायनिंग। इट कुड बी सँड एक्स्ट्रॅक्शन मॅन्युअली। व्हड्यातल्यान काडप जाबळो घेवन काडप बुडून काडप बोबले घेवन। लीगल एक्स्ट्रॅक्शन केन्ना पर्यंत अशें म्हज्या अंदाजान म्हयन्याभरात जातलें। तिसरो फ्रंट म्हणटा तो कितें तो खबर ना पूण गोंयच्या आनी गोंयकाराच्या बऱ्याक जें जातलें तें फुडें कळटलें। पर्वरेच्या सिवेज प्रोजेक्टाक फातर घालपाच्या सुवाळ्यांत पर्वरेचो आमदार रोहन खंवटे उलयलो। पणजे परस पर्वरेक गोंयची राजधानी करची म्हूण ताणें विशयय काडलो। रोहन आनी नरेश सावळान अपक्ष रावचे न्ही पक्षांत वचचें म्हूण PWD मंत्री सुदीन ढवळीकार उलयला। सुवाळ्याक आयिल्ल्या मुख्यमंत्री पार्सेकारा मुखारच हें सगळें जाहीर उलोवप जालें। थर्ड फ्रंट म्हणून म्हाकाय हांव केन्ना केन्ना चिंतता कितें काय हांव एकूच सांगूंक सोदतां की विचार सगळ्यांचे मत बरें आसले
गोयच्या हितान लोकांच्या हितान जे फुडें जातले ते फुडें जातले ते कोण हाडूंक शकता. पूण आज सरकार जाग्यार आसा, सरकारान प्रॉमिसीस दिल्ले आसात आनी हांव अपेक्षा करता की जे पर्वरच्या वाठारांत प्रोजेक्ट सद्याचे चालू आशिल्ले, म्हजी एकूच रिक्वेस्ट आसा ऑनरेबल सीएमाक की ताजेर मातसो बरो प्रमाणे न्याय जावचो, कित्याक आमकां खात्री आसा की तुमी हे हातान घेतिल्ले प्रकल्प पर्वरणकारां खातीर जाता इतले बेगीन कंप्लीट करून दितले. मॉडेल कॉन्स्टिट्युएन्सी करची हाच्या खातीर आमी हातभार मारीत आसात आनी कित्याक करची न्ही हे हांव मानता की पणजे पेक्षा आज गोंय राज्यान पर्वरी म्हणटा ती कॅपिटल सिटी करची म्हणून. पूण तांणी अपक्ष रावचे न्ही, एक बऱ्या पक्षांत तांणी जॉयन जावचे. हांगा बीजेपी आसा, एमजी आसा, जे पक्ष खंय तरी तांकां मुखार वयर पावयले. आज म्हाका असुवाज करचो दिसता, कारण ताची जी धडाडी आसा ताचे सारको आनी एकटो आसा नरेश सावंत, ते उबी रावपिले. हे मनीस कामां फाटी लागले बरोबर प्रत्येकाच्या फाटल्यान लागता, मुख्यमंत्र्याच्या फाटल्यान लागता, आमदार मंत्र्याच्या फाटल्यान लागता आनी ते काम पूर्ण करपाक कशें व्हरचे हे पळयता. सदांच इंडिपेंडंट हे आसा ते मुखार आसचे न्हय अशें म्हाका दिसता. आनी त्या खातीर थर्ड फ्रंट, फर्स्ट फ्रंट हो कुशीन दवरचो आनी सदांच बरें कितें आसा हें पळोवचें आनी मुखार सरचें अशें ताचे कडेन मागता. पर्वरीचो आमदार सरकारात आसा की ना, कळंगूटचो आमदार सरकारात आसा की ना, म्हापशाचो आमदार सरकारात आसा की ना, मडगांवचो आमदार सरकारात आसा की ना, ताळगांवचो आमदार सरकारात आसा की ना, हे विकासा खातीर पळोवपाचें नासता. ह्यो एक विराम.